अस्नोड्या पुलार ॲक्सिडेंटात एकलो आगताक गेलो. ट्रक आनी मोटरसायकलीचो ॲक्सिडेंट गजाल सकाळी घडल्या. कॉन्क्रीट पावडरान भरिल्लो एक स्पिडीर ट्रक वतालो. परतलो तो फुडल्यान येतल्या मोटरसायकलीचेर. मोटरसायकलवालो पेडण्या कासरवाडणेचो गुरुदास शेटकार ट्रका पोंदा गेल्यान आगताक गेलो. ट्रकाचो ड्रायव्हर गाडी आनी मोटरसायकलवाल्याक थंयच हाडून फुज्यो. 10:25 आनी 2 मिनटांनी आमी हांगासून टर्न आउट केलो. खंय पारार वचपाक. थंय वच जाल्यार थंय एक ट्रक पडलेलो आसलो आनी तेज्या पोंदा एक मोटरसायकल आनी एक मनीस ट्रॅप जाल्लो अशें आमकां थंय वयतकच आयडेंटिफाय जालें. आनी मागीर ते उपरांत आमी क्रेन कॉल केली. क्रेन कॉल करतकच क्रेन येयली आनी ती क्रेनीन आमी ताका उखल्लो. ट्रक सायडीक काडलो आनी ती जी बॉडी आसली ती ट्रॅप जाल्लो. ती वळखून ती आयडेंटिफाय जावपाक मेळनासली आनी मागीर आमी ती बॉडी स्ट्रेचर घातली आनी पुलिसाक हँडेड केली. आनी मोटरसायकल 2 मोटरसायकली आसल्यो. एक सायटीची आसली तो फॉरेस्ट गार्ड म्हणून तेजे थंय आनी ट्रॅप जालो तेजी आसली मोटरसायकल GA03A 6724 हिरो होंडा. आनी त्या भुरग्याचें नांव आसा गुरुदास शेटकर कासरवाडणे पेडणे अशें आमकां इन्फॉर्म कोणी तरी सांगलें म्हणजे पुलिशेन सांगलें. परवरी बीजेपीक मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट मेळटा ते पळोवन रोहन आबूज जाला म्हणून गुरू पावसकार म्हणटा. आपल्याच ऑफिसांतल्यान फोन कॉल्स करून बीजेपीचेर कंप्लेनी फॅब्रिकेट करता म्हणून रोहनाचे आरोप आनी कंप्लेनीचेर पावसकाराची जाप. बीजेपीकूच मत मारात नाजाल्यार गृह आदारा सारकेल्यो स्किमी बंद करतले म्हणून बीजेपींतल्यान परवरी बायलांक धमक्यांचे कॉल येतात म्हणून रोहनान इलेक्शन कमिशनाक कंप्लेंट केल्या. आमी रिकॉर्डिंग घाल्लें आसा. रिकॉर्डिंग विच हॅज बीन गिवन टू the CEO to the election commission office 4 days back. They are supposed to dispose with details in the next 24 hours. आज 4 दीस जाले हे आमचे तुका रिकॉर्डिंग सुद्दां दिवन समज CDR डिटेल्स पुलिसे कडल्यान सगळे दिवपाक लायले. वेरीन कॉल कोणाक आयलो कितें आयलो व्हेरिफिकेशन करा. कितें आसा जाल्यार तुमी हाजे कडल्यान नेटवर्क ऑपरेटर सेल ऑपरेटरान त्या डिटेल्स घेयात. आनी दॅट रिकॉर्डिंग सम रिकॉर्डिंग्स हॅव गॉन व्हायरल ऑन हाव BJP has stooped so low to go to a level of giving dhamki. I think Porvorim looks to be the capital of Goa now because म्हाका दिसता बाप पर्रीकारान पणजे सोडली सेटिंगान. So I think he's more in Porvorim. So I think the whole focus of the BJP Koteri सगळे मंडळ gives a image कि the person who is contesting as a BJP candidate is nothing but a remote control person जाका फुडें फक्त दवरला नावा खातीर की तो कितें मुखवटो फक्त की बाबा वतूर राव सगळें आमी पळयता म्हणून. हाचेर बीजेपीच्या उमेदवारान जाप दिली. तो म्हणटा रोहन फ्रस्ट्रेट जाला. अपक्ष आमदार हो सारको फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. आउट ऑफ हीज फ्रस्ट्रेशन ही स्प्रेडिंग ऑल दीज रुमर्स. आमचे असंख्य कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे जे परवरी मतदारसंघान आसा ते नेटान कामाक लागिल्ले आसा. वी वील नॉट स्टूप सो लो एंड डू ऑल दीज थिंग्स. ताच्या ऑफिसान एक चली काम करता गौरी वळवळकर म्हणून. तिचो आवाज सारको सगळ्यांक खबर आसा कारण तीच हजारा कॉल तांच्या ऑफिसांच्यान वता लोकांक की आमकां मत दियात म्हणून. असली फालतुगिरी असले कितें करपाचें ते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते करनात. आनी म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचे खुबशे वेल विशर्स गोंयभर आसात. तांच्यांनी जर ठरयलें की कॉल करप आनी कोणा कडेन उलोवप जाल्यार वी कॅनॉट हॅव कंट्रोल ऑन दोज पीपल. म्हाका अशें दिसता की कोणे तरी फोन केला आसत आनी भारतीय जनता पार्टीच्यो स्किम्स आसा पळय त्यो स्किमी बद्दल जर कोण म्हायती दिता जाल्यार तातूंत कांयच चूक ना. पण म्हाका हांगा सांगपाचें आसा की हे जे षडयंत्र अपक्ष आमदार करता आनी ह्यान फुडें तो करतलो तुमकां खूब खाद्य मेळपाचें आसा इलेक्ट्रॉनीक मिडियाक फुडल्या 8 दिसां भितर 10 दिसां भितर. सो यू बी प्रिपेर्ड फॉर इट. आमी हाचे कडेन दुर्लक्ष करतले अश्यो कंप्लेंट ताका दीत रावनी. ही इज लॉस्ट इज ग्राउंड. वी आर विनिंग बाय 2 to 3,000 वोट्स इन पोरवोरीम आनी म्हणून ह्यो गजाली ह्यान फुडें जातल्यो. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. घेवया एक ब्रेक.